नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावण्यार 7 मेक म्हळ्यार फाल्यां 11 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशात मतदान जातले. 93 सुवातां खातीर जावपी ह्या वेंचणुकेची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. ह्या पावण्याचेर 1331 उमेदवार वेंचणूक लढयतात, जातूंत 121 बायलां उमेदवारांचो आस्पाव आसा. ह्या पावण्यार केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी दिग्विजय सिंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रल्हाद जोशी, परषोत्तम रुपाला, मनसुख मांडविया, गोंयांतल्यान श्रीपाद येसो नायक, बसवराज बोमई, नारायण राणे, सुप्रिया सुळे हांचे सयत हेर दिग्गज फुडारी वेंचणूक रिंगणात आसात. वेंचणूक शांततायेन जावची म्हूण पोलीस आनी प्रशासकीय पावण्याचेर तयारी पुराय जाल्या. गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघां खातीर फाल्यां मतदान जातलें. तातूंत उत्तर गोंयांत 5,80,710 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 5,98,934 मेळून 11,89,484 मतदार आसात. फाटले लोकसभा वेंचणुकेत सुमार 75% मतदान जाल्लें. अंदू 80% मतदान जावपाची आस्त आसा. खेरीज उत्तर गोंयांत 863 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 862 मेळून 1,725 मतदान केंद्रां आसात. तातूंत बायलां खातीर पिंक मतदान केंद्रां, पर्यावरणीय स्थिरतायेक प्राधान्य दिवपा खातीर दरेक जिल्ल्यांत 20 मेळून 40 मतदान केंद्रां आसात. दिव्यांगां खातीर 5 मतदान केंद्रां आसात, अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी दिली. Out of these 1,725 polling stations, we have 229 model polling stations. In these polling stations, we have different categories of model polling stations. 14 polling stations, 20 in each district, managed by women polling officials. Our pink polling stations. Another category is our PWD managed polling station. Total 8 are there. Then eco-friendly, or you can say environmental sensitive, we have 88 polling stations. 18 in our other category. Unique polling stations, this time 3. First time we are coming up with unique polling stations. 2 which are youth managed polling stations. So overall total 229 model polling stations, where we are trying to provide all the basic amenities in that manner where a voter can feel the difference in the polling. लोकसभा वेंचणूक मुक्त, निरपक्ष आनी इश्टागतीच्या वातावरणात जावपा खातीर राज्यांत फावो ते पुलीस तैनात केल्यात, अशें पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोय हांणी सांगलें. बहुत मजबूती के साथ सभी वोटर्स को एश्योर करना चाहते हैं कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर और फ्रेंडली मैनर में होगा. पिछले वर्षों के मुकाबले हमने सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाई है और 6 से 7 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर एक सेक्टर सपोर्टिंग पुलिस ऑफिसर लगाया है. और अबव ऑल, जो पहले कभी नहीं था, वो सेक्टर सपोर्टिंग पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जोनल पुलिस ऑफिसर्स लगाए हैं जो एसपी रैंक के हैं. तो हमारी तरफ से हर प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी. मैं आपके मार्फत सिर्फ एक ही बात और कहना चाहूँगा कि पोलिंग स्टेशन पर किसी को तकलीफ ना हो. इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेकर के ना आए, जैसे कि सेल फोन. बाकी सब जो सीईओ साहब ने बताया है, हम एक टीम है और हम सब लोग मिलकर के इस इलेक्शन फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे. वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाण मतदारां मदीं चैतन्य निर्माण करपा खातीर ह्या वेळार विविध उपक्रम वेंचणूक आयोगान हातात घेतल्यात. राजधानी पणजेंतल्या कांपाल हांगा होम सायन्स महाविद्यालयांत पिंक आनी ग्रीन मतदान केंद्र उबारपाचें काम सुरू आसा. मतदारां खातीर ही केंद्रां आकर्शणाची सुवात थारतली असो विश्वास बीएलओंक दिसता. ग्रीन मतदान केंद्रांत माडांच्या चुट्टा पासून आकर्षक सजावट केल्या आनी 5व्या रंगाचो कपडो वापरून भितरली सजावट केल्या. पिंक मतदान केंद्रात गुलाबी रंगाचे बोमाडे, कपडे आनी कागदाची नक्षी वापरून सजावट केल्या. हे विशीं बीएलओन अदीक माहिती दिली. फाल्यां आतां लोकसभेचें इलेक्शन आसा,
सो आमच्या हांगासर ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्ली आसा. हो एक पिंक बूथ ECN इन्स्ट्रक्टेड दिलेले आसा की सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पिंक बूथ आसूंक जाय, इको फ्रेंडली मॉडर्न. हो पिंक बूथ म्हणजे सगळे लेडीज हे मॅनेज करतले. फॉर एग्जाम्पल आतां पुलींग स्टाफ आसा, मागीर पुलीस सेक्युरिटी हे सगळे लेडीज स्टाफ आसतले. सो आमच्या हांगासर ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्ली आसा. सगळें कितें आसा आतां फक्त फाल्यां टीम येतली. टिमी बरोबर जे कितें वेवस्था सगळी कितें केल्ली आसा ती सगळी बऱ्यापैकी केल्ली आसा. आनी ही फावट खुबशे बरे नवे कितें हे केल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक मागीर कूलर हे सगळे अरेंजमेंट केल्लेले आसा वेवस्थीत. डेकोरेशनाक कोणी हेल्प केली? डेकोरेशन आमी सगळे एक एका दिल्लें आसा सगळें. त्या प्रमाणे हे सगळें डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आहा. फक्त मातशें एक भायले मातशें थोडे उरले आहा. ऑलमोस्ट सगळें 100% कंप्लीट केल्लें आहा. आतां टीम येतली तेंकां सगळें रेडी मेळटलें तेंकां सगळें. मामलेदार ऑफिस AERO पणजी आणि डेप्युटी कलेक्टर यांचे सगळे इनिशिएटीव घेवन हांगा कितलेशेच ग्रीन बूथ इको फ्रेंडली बूथ हांगा स्थापीत केल्ले आसा. तेजे बरोबर ऑल वुमन्स बूथ सुद्दां घातिल्ले आसा. आणि हांगा सगळे वेवस्थीत हांगा नारळाचे हेचे चुट्टाचे डेकोरेशन स्पेशली हांगा बुथाचेर करून घेतलें आसा. इट इज नॅचरल अँड इको फ्रेंडली म्हणून. आणि ग्रीन कलर दिला आणि ग्रीन लायट्स लायला फोकस केल्ले आसा. आमकां झाडां दिल्लीं आसा 5 प्लांट एवरी बूथ टू प्लांट इन एवरी बाय एवरी BLO and to maintain every Friday by watering them, and also inform all the institute for the concerned area where the booth is there to maintain the plants. This is now TB Kunna Higher Secondary School booth 25 and 26 both are eco-friendly booths. तर म्हणजे बरे इनिशिएटीव घेवन कितलेशेच बूथ अशा ग्रीन बूथ केल्ले आसा. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे इनिशिएटीव खातीर जाल्ले आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावण्यार फाल्यां गोंयांतल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंय मतदारसंघा खातीर मतदान जातलें. आयज दनपारां वेंचणूक आयोगाचे कर्मचारी पुलीस बंदोबस्ता सयत आपापल्या मतदान केंद्रां कडेन रवाना जाले. तिसवाडीतले EVM मशीन आनी हेर साहित्य घेवन वेंचणूक आयोगाचे कर्मचारी बांबोळेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा वयल्यान आपापल्या मतदान केंद्रांचेर गेले. हे वेळार मतदारां खातीर सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी कर्मचाऱ्यां खातीर उदकाच्या बाटल्यांची सोय केल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक हे वजे व्हरचे पडले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी तशेंच वेंचणूक अधिकारी डॉ. स्नेहा गित्ते हे वेळार स्वता उपस्थित आशिल्ल्यो. गोंयांतल्या वेंचणूक प्रक्रियेची म्हायती करून घेवपा खातीर भूतान, बांगलादेश आनी इस्रायलचे पत्रकार गोंयांत दाखल जाल्यात. तातूंतल्या कांय प्रतिनिधींनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक भेट दिवन वेंचणूक प्रक्रियेची म्हायती घेतली. Delegation of foreign delegates visited Goa today. So these delegates are from Bhutan, Mongolia and Israel, and they are here to see how election happens on ground in India. So India being the world's largest democracy, so they are here to experience it firsthand, and today they are visiting the dispatch center at Shamaprasad. Tomorrow they will be going around and visiting polling booths to see how polling actually happens on the ground on the day of the poll, and day after tomorrow after debriefing they will take a rally. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ओडिशांतल्या बेहरामपूर वाठारांत आयोजीत केल्ल्या एका भौशीक सभेक संबोधीत केलें. हे वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की भारतीय जनता पक्ष जे सांगता ते सगळें करता. 4 जुनाक BJDची एक्सपायरी डेट आसा. 6 जुनाक BJPच्या मुखेलमंत्र्याची निवड जातली आनी 10 जुनाक भाजपा ओडिशांत सरकार स्थापन करतले. ओडिशाक डबल इंजिन सरकाराची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार सांगलें. नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़. लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां. अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए. मुझे आपकी पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.